बरो आन्सर तो पॉइंट पॉइंट चेक कर पॉइंट चेक कर पॉइंट टाइप करून घे आन्सर बाय आम्ही गणपती आलो प्रोग्राम आणि डेकोरेशन व्हेरी गुड ओके. पियाय आज तुम्ही हांगा गणपती दवरला कितले दिसांचो गणपती दवरला आणि कितें वेगळे कार्यक्रम बी कितें आसा? सो वार्षिक पद्धती पण आमचो 11 दिसांचो गणपती आसता. तो ह्या वर्सा 11 दिसांचो गणपती. लास्ट टायम कोविडा लागून थोडी रिस्ट्रिक्शन आसल्या कारणान आमी तो दवरपाक पावना. तो कमी दिसा आशिल्लो. सो ह्या फाटी सगळें सिच्युएशन नॉर्मल जाल्ले कारणान तो वार्षिक उत्सव आसा 11 दिसांचो गणपती. तो 11 दिसा आमी ह्या वर्षी सेलिब्रेट करतले. सर हे तुम्ही आता मकर डेकोरेशन बी केल्लें आसा. कितले स्टाफांनी केला आनी कितले दीस तांकां लागले जावं कशें तुमी मॅनेज केलें ड्युटी बंदोबस्त आनी मकर सेलिब्रेशन डेकोरेशन? डेकोरेशन करपाक सगळे स्टाफान आपले 100% दिल्ले आसा आनी ड्युटी बरोबरच उच्च पद्धतीन मॅनेज केलें हें करपाक. आनी पूर्ण आमी हो देखावाच तो इको फ्रेंडली पद्धतीन केला आसा. एक वस्तू आमी भायल्यान म्हणजे भायली वस्तू म्हळ्यार नॅचरल यूज केल्या आनी फूल इको फ्रेंडली डेकोरेशन आमचें. कितले दीस गणपती तुमचा आणि खंय बुडयतले विसर्जन? आमचो 11 दिसांचो गणपती आनी विसर्जन आमचें बायणा बिचार करता आमी वार्षिक पद्धतीन. आनी ल्हान ल्हानश्यो आमी एक्टिविटी दवरल्या ह्या वर्सा बीन ज्यो वार्षिक करता आमी जे भुरग्यां खातीर ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन किंवा रांगोळी कॉम्पिटिशन बारीक बारीक एक्टिविटी दवरल्या आमी कृष्णा गांवचेर. थँक्यू. थँक्यू.